पणजेन जर आमी पळयले जाल्यार आमकां वेगवेगळे कडेन स्टॅच्यूज आयडल अशे लायिल्ले दिश्टी पडटा आनी हांगासर जायते पणजेन ट्युरिस्टूय येता ट्युरिस्ट हे आयडल पळयता स्टॅच्यूज पळयता जाल्यार ह्याच आयडल आनी स्टॅच्यूजांचेर आयज आमी स्टोरी करपाची आसा। चलात तर पळोवया पणजेंतले स्टॅच्यू। शारांत आमकां वेगवेगळ्या क्षेत्रांत म्हत्वाचो वावर केल्ल्या व्यक्तींचे पुतळे पळोवपाक मेळटात। ह्या पुतळ्यां कडेन तांणी गोंय वा भारता खातीर केल्ल्या वावरांचो म्हायती फलक लायला। ह्या इतिहासाचो अभ्यास करपा खातीर वा ते पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक खासा हांगा भेट दितात। मात आतां ह्या पुतळ्यां कडेन सरकारान पुरायपणान आडनदर केल्ल्याचे दिसून येता। देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान पुतळ्यांचेर धुल्ल माखला। कांय पुतळ्यांचेर जाल्यार सवण्यांनी हळशीक करून दवरल्या। फकत जयंती ना जाल्यार पुण्यतिथीच्या वेळारूच पुतळ्यां कडेन नितळसाण करतात, ना जाल्यार तांचे कडेन कोण वळोन सुद्दां पळयनात। पुतळ्यांची देखरेख करपाक जायना जाल्यार हे पुतळे कित्याक उबारतात म्हूण समाज वावुरप्यांनी प्रश्न केला। बीइंग अ कॅपिटल सिटी लक्ष आसपाक जाय आशिल्लें, कॉर्पोरेशन जे आसा कॉर्पोरेशनाचें लक्ष आसूंक जाय आशिल्लें। हांगा जे स्टॅच्यूज उबे आसात जशें तुमी म्हणलें की भाऊसाहेब बांदोडकरांचो स्टॅच्यू उबो आसा। सद्या भाऊसाहेब बांदोडकरांचे तांचे हाजेर कंपॅरिजन जालें म्हणून आतां सद्या वाद निर्माण जाल्लो आसा पॉलिटिशनां मदीं आनी बाकीच्या मदीं सुद्दां। शिवाजी महाराजांचो हांगा स्टॅच्यू आसा, विवेकानंद स्वामींचो हांगा स्टॅच्यू आसा, पण हाची निगा कोण करता, हांचे देखभाल जी आसा हो पळयता कोण, हो मोठो क्वेश्चन मार्क। हे काम कोणाचें जाल्यार तुमी स्टॅच्यू घालता कित्याक? ताचेर पक्षी बसतात, ताचेर धूळ बसता। भाऊसाहेबांचो वर्सांतल्यान एकदां तांच्या एनिवर्सरी दिसा किंवा बर्थ एनिवर्सरी आसतली किंवा हाजे दिसा ते धुतात किंवा तांकां हें करतात। अदरवायज आमी पळयता की हाजी काळजी जी आसा स्टॅच्यू काडलो घालो मागीर ताच्या नंतर हाजी काळजी कोण घेना। आता आम्ही पणजेन जेन्ना भोंवता तेन्ना तुज्या म्हणण्या प्रमाणे स्टॅच्यूज खूब आसा आनी स्टॅच्यूज वेगळ्या प्रकारचे आसा। एक आसा अशे फिगर्स आसा म्हणजे जेंकां आमी आदर्श मानता तशे फिगर्स आसा आनी दुसरे अशेच कोमे बीन लायल्ले आसा। आतां जेन्ना टुरिजम इंडस्ट्री म्हणटा ट्युरिस्ट स्टेट म्हणटा त्या टायमार क्लिनलीनेस आसूंकूच जाय आनी तुमी ते स्टॅच्यूज कित्याक लायला, लोकांक एट्रॅक्ट करपाक लायला। ते जर निवळसाण दवरना त्या स्टॅच्यूंचो फायदो काय ना। म्हणजे ते कितें म्हणून पळयतले, कितें म्हणून फोटो काडटले तेंचे कडेन। सो गव्हर्मेंट जे कितें आसा हो जो खर्च करता पळय हो फक्त कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक ताचेर 4 पयशे करपाक लागून हितून सगळे कडेन करप्शन खंय ना खंय इनवॉल्ड आसता। हे स्टॅच्यू लावप म्हणजे तेंचो एक करप्शन आसा। दुसरो भाग असो आसा की आमी आमचे पॉलिटिकल फिगर्स म्हणटाले किंवा आमचे नॅशनल हिरोज म्हणटाले हांचे स्टॅच्यू जे आसता पळय ते लायता आसतना सरकारान खूब लक्षपूर्वक तेजेर काम करूंक जाय। स्टॅच्यू एक इतिहासाचें प्रतीक कशें आसता, म्हणजे एक यंग जनरेशनाक हे स्टॅच्यू पयल्या उपरांत कळटा की हो कोण तरी एक व्हडलो मनीस जावन गेला जेणे आमच्या खातीर म्हणजे आमच्या खातीर कितें तरी कार्य केल्लें आसा। हे स्टॅच्यू जावं शिवाजी महाराज जावं भाऊसाहेब बांदोडकर जावं जावं जॅक सिकेट जावं कोणाचे पुतळे जे पणजेन आसा, पूण अशें दिसून येता की हे पुतळे फुडें मेंटेन जायना। हे मेंटेन करपाचें काम म्हाका दिसता एक तर आमचे CCPच्या थ्रू नाल्यार गव्हर्मेंटाचे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आसा जावं तेंचे खंयचे डिपार्टमेंट जे आसा हेंच्यांनी खरें म्हणल्यार हे मेंटेन करूंक जाय। स्टॅच्यू घालप खूब बरी गजाल आनी काही व्यक्तींचे जे स्टॅच्यू आतां पणजेन आसा म्हणजे हांव म्हणटा आतां मनोहरभाईचो रिसंटली घाला म्हणजे एक 4-5 वर्सां जाली धरा। ताच्या नंतर आबादे फारिया म्हणजे ओल्ड सेक्रेटरीएटाच्या फेस करून उबो रावता रायट सायडीक ही वॉज अ हिप्नोटिस्ट कळ्ळें न्ही, ग्रेट गोवन। ताजो तर सोडून दी, ताज्या लेफ्टाक आमगेलो भाऊसाहेब बांदोडकराचो आसा। मागीर हांगासर कंपाल गार्डनान जर येत जाल्यार ड्युरींग पोर्चुगीज टायम इकॉनॉमिस्ट फामाद इकॉनॉमिस्ट म्हाका नांव येना तांचें। म्हजें म्हणणें कितें खबर आसा, हे जे स्टॅच्यू आसा स्कल्पचर्स आसा याने वेवस्थीत तुमी सरकारान म्हणजे सांबाळून दवरपाची गरज आशिल्ली, तांची लिपेज जावपाची गरज आशिल्ली जेणे करून जे भायले ट्युरिस्ट येता ते पळयतले आनी बाबा विचार करतले की हो व्यक्ती कोण वा आमी हिस्ट्रीन जर वाचूंक ना पण गोंयच्या हिस्ट्रीन त्या लोकांची दखल गोंयकारांनी घेतलेली आसा ती लोकांक कळोवच्या खातीर। स्टॅच्यू बेटो घालिनात, तो कित्याक घालता तर फुडलें जनरेशन येतलें तांकां कळपाक जाय की हो व्यक्ती कोण, हाणें देशा खातीर आनी गोंया खातीर केलां तरी कितें हें कळच्या खातीर आमी स्टॅच्यू बांदतात लोकांचे। सरकारान ह्या पुतळ्यां कडेन पुराय तरेन आडनदर केल्या। फकत तांच्या जयंती वा पुण्यतिथी वेळार ह्या पुतळ्यांची सरकाराक याद येता।
नाजाल्यार वर्सभर ह्या पुतळ्यां कडेन कोण नितळसाण दवरिनात। आतां तरी सरकारान ह्या पुतळ्यांची देखरेख करपाची गरज आसा, जेणे करून फुडल्या पिळगेक ह्या पुतळ्यांचें म्हत्व जाणून घेवपाक मजत जातली। सध्या आमी आसात ती पणजे शहरातले पाटो जो भाग आसा थंयसर आसा आनी तुमी जर फाटल्यान पळयलें जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा आनी ताची कितें परिस्थिती जाल्यार तुमीच पळोवपाक शकता। ह्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचेर खंय तरी धुल्लो बसलेलो आसा, कारण म्हटल्यार दोनूय सायडीन हांगासर गाडयो यो वच करतात आनी तेजी धुल्ल जी आसा ती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांचेर बसता आनी हे केन्ना तरी आमकां दिश्टी पडटा ते म्हटल्यार मेंटेनन्स करूंक नाशिल्ल्या कारणान ह्या पुतळ्याची अशी परिस्थिती जाल्या। ह्याच न्हय तर वेगवेगळे आमी जेन्ना पणजेन सगळे स्टॅच्यूज जे आसतले ते पळोवपाक गेली तेन्ना सगळेच स्टॅच्यूंची आमकां परिस्थिती अशीच दिश्टी पडटा, खंय तरी धुल्लो आसतलो किंवा कितें तरी फुटलां आसतलें किंवा ताचे क्लीन जे आसतले ते करूंक नाशिल्ली ही परिस्थिती जी आसा ती आमकां दिसता, कारण म्हटल्यार हाचे मेंटेनन्स नाशिल्ल्या कारणान हे सगळे आमकां पळोवपाक मेळटा। गोंयची जायती भुरगीं आसतलीं किंवा भायल्यान येवपी ट्युरिस्ट आसतले हे जे आसा ते वेगवेगळे स्टॅच्यूज पळयतात आनी हे स्टॅच्यू कित्या खातीर दवरल्या तर खंय तरी तेंचें महत्व जाणून घेवपा खातीर, जाल्यार सरकारान हाचेर लक्ष घालपाक जाय आनी हाचे मेंटेनन्स जे आसा ते करपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर।